धड रस्ते ना, मार्केट कॉम्प्लेक्स ना, रेंव काडपी फामिलीचे जाले हाल। गांवकारांक विचारिनासतना गांवांत प्रोजेक्ट हाडल्यात। उदरगतीची चिन्ह दिसना म्हूण थियेचो मतदार राजा उलयला। 8 गांव आशिल्ल्या ह्या मतदारसंघात प्रत्येक गावाचे आपापले विशय आसात। लोकनाम्याच्या खबरामाळेंत पळयात थियेच्या मतदार राजाचो लोकनामो। गेली 5 वर्सां आमी पळयता आमच्या रेवाड्यान आमदार कडसून विकास ह्या दृश्टीन कांय दिश्टी पडूंक ना। आतां रस्ते डांबर घातला तेणीन, गटार बांदल्या तेणीन, म्हटल्यार हे गटार आनी रस्ते पळय आसा इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। पूण तेणीन तो मार्केट कॉम्प्लेक्स मे बी ही मस्ट बी थिंकींग दॅट क्रेडीट वील गो टू द प्रिवियस MLA, बट दीस शूड नॉट हॅपन। रोड म्हटले रोड असले पयलींच्या आमदारांनी रोड केल्ले, पूण ते रोडाची जाय तशी दुरुस्ती ना जाल्या कारणान ते रोड थोडे कडेन डांबर केल्ले, थोडे कडेन वणे पडलेले, ही स्थिती आसली। पूण आज ह्या 5 वर्सांक ते सगळे रोड वायडनिंगाक वचोन बरे तरेन त्या रोडाची रुंदी वाडयल्ली आसा। कोलवाळ गांवांत सगळ्यान व्हडलो प्रश्न म्हटल्यार रेंवेचो। आयज थिवी मतदारसंघान 8 गांव आहा, म्हटल्यार हो रेंवेचो प्रश्न 5 गांवांक थंयसरल्या इफेक्ट करता। सरकारान थंयसर जागा दिली तिवूय रॉंग दिली। थंय कोलवाळींची हांव गजाल सांगता, जवळ जवळ 70 फॅमिली ह्या धंद्यान आसलेल्यो। आयज ते बावडे त्रासान पडलेले आहा। खाली 3-4 लायसन काडलेले आहा। एका फॉल्टी ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी। अशेंच हे आमच्या थिवी मतदारसंघात 5 गांवाचे लोकांक त्रास जाता। कोलवाळी डेव्हलपमेंट भरपूर जाल्लो आसा। हांव पंच मेंबर आसा। गेल्या म्हाका दिसता 20 वर्सांक जो डेव्हलपमेंट जावंक ना थिवी मतदारसंघात किंवा कोलवाळे, तो म्हाज्या एकाच मतदारसंघात जो 1 करोडाचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा। MLA किरण कांदोळकर थिवी मतदारसंघात, जेका अनुभव ना राजकारणाचो, खंयचोच ना, एक मेंबर ना, एक कावन्सिलर ना, आनी खंयचोच गंध नासलेल्या मनशान इतलो डेव्हलपमेंट करप इज क्वायट एप्रिसिएबल। आमचो आमदार येता, व्हडले व्हडले कार्यक्रम थिये ग्रावंडार दवरता, पूण थंयसर कांय डेव्हलपमेंट करूं ना। एक फातर सुद्दां तेणी लावंक ना। एक सांगपाची गोश्ट, थंयसर ग्रावंडाचेर आतां कांयच एक्टिविटी जावन भुरगे बेकार पडले। हेल्थी रिक्रिएशन थंयसर आमच्या गांवांत ना। भुरगे ड्रग्साक गेले। आयज तीन वाड्यांनी पळोवंक अशें जाल्यार गांवय वच, थिवी ग्रावंडार वच, बडयां वच, हे ड्रग्स चालू जाल्ले आसात। ते भुरग्यांक हेल्थी रिक्रिएशन ना। इम्पॉर्टंट वॉज हेल्थी रिक्रिएशन क्रिएट करपाक। ग्रावंडार आमदार आमच्यो टुर्नामेंट करता, क्रिकेट नायट टुर्नामेंट। थियेकार सरावंडींग तुमकां सगळे जाण सांगताले क्रिकेट टुर्नामेंट रातचो कितें जाता, थंयसर गडगडो चलता। 100 जाण जर तर क्रिकेट खेळटात जाल्यार 500 जाण थंयसर गडगडो खेळटात। हे आमचें चालू आसा। आमदाराची ट्रॉफी चलता, सोऱ्याच्यो बाटल्यो सगळ्यो ग्रावंडार सांडून वयता। बंगल्या कडेन थंयसर एक वाडो जाल्लो आहा, सेकंड मोती दोंगर जाल्लो आहा। 5 वरां जाल्या उपरांत खंयचेच चोडाक थंयसर त्या वाटेन पासार जावपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट। सांगता डेव्हलपमेंट बाबतींत तर जाल्यार आमी थिवी मतदारसंघ सामको फाटीं उरलेलो। रोड वायडनींग केल्ले आसा, पूण रोडा मदीं जे पोल्स आहा ते आजून काडले ना। झेब्रा क्रॉसिंग ना। जाणट्यांक आयज रोड क्रॉस करतना खूब त्रास भोगचे पडटा। भुरग्यांक रोड क्रॉस करूंक मेळना। नारोड्यान कांय दिसाना कामां केल्ली आहा, पूण तो म्हणटा कितें, आपूण आमदार, आपल्या कडेन कामां करपाक येना, आपूण मंत्री ना म्हणटा तो। पूण गेल्या टायमाक निळकंठबाई मंत्री नसलो, हो 3.5 वर्सांक आमदार आसलो। आमदाराच्या टायमार तिणी कामां केल्ली आसा भुरग्यांची। हो बळीचो बकरो भुरग्यांक करता। आनी तितून एक शिरसय ह्या गांवांत पंचायत एरियेन 208 घरां इल्लिगल आहात। 2002 सालान बाब मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना इल्लिगल घरां ही म्हणून आपण रेग्युलायझेशन करता सगळ्याक म्हणून केलें, आनी एक सर्क्युलर ओपन केलो तेणी। तेंच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे उमाकांत कुंडेकर हो प्रश्न इलिगल घराचो पयलीं पासूनच आसा। म्हणटकीत त्या घरांचेर सुद्दां आज तो म्हणटा कितें कांयच केलें ना, तशें ना। सरकारान आतां सुद्दां पावलां उचललेलीं आसात। जेन्ना पंचायत ही घरां बांदपाक तांकां ह्या लोकांक परमिशन दिता तेन्ना हो इल्लिगल घराचो प्रश्न येता खंयच्यान? हो एक फक्त इलेक्शन स्टंट आसा। वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांटाच्या बाजूकूच आसा। कितें फाल्यां हें उदक कॉन्टॅमिनेट जातलें, हें उदक आमी पियेतले, कितें हितून आमकां रोगराई जावं शकता, कितें आमकां त्रास जावं शकता। तर हांव म्हणटा हे ताणें पळय हो जो प्रोजेक्ट हेंच्यांनी हाडला हो बरोबर न्ही।
आनी एक वॉटरफॉल आसा पिरणान तेजें एक ब्युटिफिकेशन म्हणून हांव नकळो तें केन्ना पास जाल्लें खूब पयलीं तरी कितें तरी पास जाल्लें थंय कितें तरी काम चालू जालें आनी ब्युटिफिकेशन म्हणून केलें पूण आतां जर प्रत्यक्ष थंय वचात जाल्यार म्हाका दिसना आनी कोणाकूच दिसचें ना थंय ब्युटिफिकेशन म्हणून कितें तरी जालां अशें थंय फक्त दिसता तें किंगफिशर कॅन स्मशान भुमीन गेलो जाल्यार सगळो कार्यक्रम आटोपल्या उपरांत 2 ते 3 वरां थंय वॉचमॅनाची ड्युटी करची पडटा कित्याक तर भायर उजो कड्ड्याक वचून लागतलो म्हणून. कालचे फावट जेन्ना निळकंठ हळर्णकर मिनिस्टर आसलो तेन्ना ही फायल ऑलरेडी सगळी मूव केल्ली आनी 70 crores कितें ऑलरेडी हें केल्लें पूण तो फंड पास सांगल्यार ती फायल पेंडींग उरली कितें पूण हांव म्हणटा कितें जालो तो कोणीय करूं आतां पूण तो मातसो जाता इतलो बेगीन करीत लोकांकूय बरें सगळ्यांक एकदम बरें. पुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो थियेचो लोकनामो असो एक करून 40वी मतदारसंघांचो लोकनामो पुडंट रिलीज करतले. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊ एक ब्रेक.